भाजपान उत्तर गोंयच्यान 4 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 5 नांवां लोकसभा वेंचणुके खातीर वयर धाडल्यात। जाल्यार काँग्रेसी कडच्यान तांच्या पक्ष श्रेष्ठी कडेन दोनूय मतदारसंघांतल्यान मोठे लिस्ट गेला। उत्तर गोंयांतल्यान भाजपान 4 नांवां धाडल्यात। श्रीपाद नाईक, दयानंद सोपटे, दिलीप पुरोयेकर आनी दयानंद मांद्रेकार। उत्तरेंतल्या उमेदवारांत कांय अजाप आसचें ना अशें पक्षान पयलींच शिनाल दिला। उत्तरेंतलो उमेदवार ओपन सिक्रेट म्हूण मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आसा। दक्षिणेंतल्यान दिगंबर कामत, नरेंद्र सावयकार, बाबू कवळेकार, रमेश तवडकार आनी दामू नाईक। दक्षिणेंत दिगंबराच्या नांवाक वजन, मात तो फाटीं सरपाची भाशा उलयला। आप आनी काँग्रेस एकठांय आयिल्ल्यान दक्षिणेंतली वेंचणूक दिसता तशी सोपी आसची ना। पक्षांतल्या कांय मुखेल फुडाऱ्यांक दिगंबराक उमेदवारी दिल्ली जाय, तातूंत वेगळें राजकारण। दिगंबर आनी रमेश फाटीं रावल्यार तिकेटीचे दावेदार उरता नरेंद्र आनी बाबू। बाबूची स्वताची वेगळी वोट बँक आसा, जाल्यार नरेंद्र कॅडरांतलो उमेदवार। भाजपा मुखार आतां कॅडर काय फक्त विनेबिलिटीचो विचार करपाचो हो प्रश्न, ताचेर चर्चा चल्ल्या। केंद्राकडच्यान वेंचणूक लडोवचीच म्हूण दिगंबराचेर जबाबदारी येवपाक शकता। 28 फेब्रुवारीक पार्लमेंटरी बोर्डाची बसका जावन उमेदवारांचे पयले लिस्ट फायनल जातले। काँग्रेसीन इत्सूक उमेदवारांकडच्यान अर्ज मागयल्ले। दोनूय मतदारसंघांनी 5 वयर अर्ज आयल्यात। काँग्रेसीन अर्ज मागयल्या उपरांत दोनूय मतदारसंघांतल्यान 5 वयर अर्ज पावले। काँग्रेसीन सध्या दोनूय मतदारसंघात 2 मुखेल उमेदवारांचेर फोकस दवरला। उत्तरेंत रमाकांत खलप आनी विजय विखे हांचे मदलो एकलो, सुत्रां सांगता। दक्षिणेंत खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी कॅप्टन विर्यातो हांचे मदलो एकलो, सुत्रां सांगता। काँग्रेसीचे स्क्रीनिंग कमिटीची मंगळारा 27 फेब्रुवारीक बसका जाता। स्क्रीनिंग कमिटीन शॉर्टलिस्ट केल्ले नांव सेंट्रल वेंचणूक समितीक मान्यतायेक धाडटले। दोनूय पक्षांच्या बसकांचे टायम टेबल पळयल्यार 28 फेब्रुवारी मेरेन गोंयच्या उमेदवारांची नांवां फायनल जावपाक शकता। दुसरे वटेन राजकीय परिस्थिती पळयल्यार खरी वेंचणूक भाजपा आनी काँग्रेसी मदींच जातली म्हूण स्पश्ट। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।